टफ फाईट नाशिल्ली टफ बऱ्याच बुथांचेर इवन कार्यकर्ते नाशिल्ले आनी थोडेशे कितें म्हणटा तशें सायलंट वोटींग सायलंट वोटींग हय ऑफकोर्स आय वॉज प्रेडिक्टिंग अबाउट मोर दॅन 2000 बघूया बाबू कम मुखार घे बाबू. सुभाष शिरोडकरांचा आले देवाजीच्या मनात तिथे कोणाचे काही चाले ना जनतेची मनात आले थोडीशी वोट कमी देऊया. ती सगळी गोष्ट नंतरची मागीर हे जाऊन पहिली रिझल्ट झाला आता नंतर मी पळया आता तरी आसात पण ह्या 2-3 जिखले कारणान म्हणजे सोपटे बाब जिखले आसात म्हापशां जिखले आसात जोशू आनी हांव जिखले आसात 3 जिखले आसात आनी त्यामुळे गव्हर्नमेंट सारखे स्टेबल जाल्ले आसा व्हेरी स्ट्रॉंग. हांव म्हाका पयलीं मातशी संवय आसा 101 मतांनी जिखले आसा गुळी खांदावेले वतात कितें म्हटलें हांवें आत्तां म्हटलां न्ही आले देवाजीच्या मनात तिथे कोणाचे काही चाले ना म्हणटा तशें लोकांच्या मनाक आयलें की चड एकदम हें दिवप ना माजोर जावपाक जायना अशी जावं एखादी बरें फायन. आय डोंट फील कित्याक ऑन द फील्ड सिच्युएशन तशें नाशिल्लें. आउट ऑफ 45 बुथ्स जवळ जवळ 20 बुथांचेर थंय पोलिंग एजंट नाशिल्ले अशें म्हटलें आतां पूण दॅट वॉज हिडन एजेंडा थोडोसो अशें म्हटलें आतां. टाक्या फुटल्यो सुभाष शिरोडकराक डिफीट करपाक खुबसो प्रयत्न जालो व्हडले आयले टाकयो दिल्यो पयशे दिले पण कांयच चलूं ना. लास्ट विजय हो म्हणटा तो सत्याचो आसता आणि सुभाष शिरोडकरान जे काम केला ग्रासरूट लेवलाचेर त्या आज लोकांनी दाखोवन दिला पण ताका टक्कर व्हडलीशी लागली पण तेजी पर्वा करनासतना तो मुखार गेलो आणि विजय तेणे खेचून हाडलो. आज हे सगळो विजय करपाक आमचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत याने रात दीस मेहनत घेतल्या हे आम्ही केन्नाच विसरू शकनात. गोविंद गावडे या सगळ्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेलो आहा आणि त्या मेहनताचो आज फळ मेळ्ळेला. ही सीट उडोवपा खातीर व्हडले लागले भितरल्यान खूप जणांनी प्रयत्न केलो पण कोणाक कापासतात जावना ती उडोवपाक. आज 66 मत म्हणते कितें 66,000 म्हणपाचें हे अशें एक मताक वेल्यू आसलेलो आणि ते मत आज घेऊन सुभाष शिरोडकर आयला. गोंय हे फुडें व्हरपा खातीर आमचो सारको प्रयत्न आसा आणि ते जातले 100% कारण मोदी लाट अख्ख्या देशा भितर आसा. फुडलो प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदी आसा आणि हे गव्हर्नमेंट बीजेपीचे गव्हर्नमेंट जो उदरगता खातीर वावरता तो हो उदरगत फुडें व्हरपा खातीर ही सगळी टीम वावरतली. गोंयान एक बरें सरकार आमी दितले गोंयचो विकासा खातीर आमी वावरतले.